स्पेशल स्टुडंटाक पिट्टात ताका सस्पेंड केला म्हणून हायकोर्टान सांगोळडाचे द आरदी वर्ल्ड स्कुलाचो प्रिन्सिपल डायरेक्टर आनी गव्हर्निंग कावन्सिलाचे इन्चार्जाक सोमारा हायकोर्टान हाजीर रावंक सांगल्यात। स्कुलाचो एक स्पेशल स्टुडंट ताच्या आवयक घेवन हायकोर्टांत गेलो। उठसूट नाका ती उतरां आयकुची पडटात। स्कुलांतल्यान आपल्याक सस्पेंड केला म्हणून अर्जांत आरोप। कोर्टाची ऑर्द येयसर कोर्टान ताका क्लासींत बसूं नाका म्हणून सांगलां। सांगोळडेच्या आरदी वर्ल्ड स्कुलांत 10वेक शिकपी एक स्पेशल स्टुडंट फिर्याद घेवन हायकोर्टांत पावला। ताका वर्गांत बसूंक दिनात, नाका ते उलयतात, आपल्याक सस्पेंड केला म्हूण आवयक घेवन तो कोर्टांत गेला। त्या स्टुडंटाच्या आवयन 5 सप्टेंबराक साळगांव पुलीस स्टेशनार छळणुकेची कंप्लेन केल्ली। FIR घाल्ल्यान आपल्याक सस्पेंड केलो म्हूण स्टुडंटाचो आर्ग्युमेंट। प्रिन्सिपलान FIR फाटीं घे म्हूण नेट धरलो। ते शिवाय फुडें 11वे-12वेक ते भुरग्याचें एडमिशन मागूंक येवपाचें ना हे ते आवयक प्रिन्सिपलान सांगले। सांगोळडेच्या आरदी स्कुलाची हायर सेकंडरी चलता। स्कुलाचो कॉर्डिनेटर आनी गव्हर्निंग कावन्सील नोटीस धाड म्हूण कोर्टान फिर्यादीक सांगला। फिर्यादी भुरग्याची आवय म्हणटा ताका ते जमपाचें ना। उपरांत खंडपीठान हायस्कुलाचो प्रिन्सिपल डायरेक्टर आनी गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या पर्सन इन्चार्जाक सोमारा सकाळीं सुनावणे वेळार हजर रावपाचे निर्देश दिले। स्टाफा कडल्यान परत त्रास जाव येता तेन्ना याचिकादार स्टुडंटान फुडली सुनावणी आनी कोर्टान आदेश दिसर क्लासीन बसचो न्ही म्हूण हायकोर्टान फिर्यादी आवयक सुचयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मयेची लेक सगळ्याक फामाद, मात ह्या तळ्याच्या लागसार रावपी लोक म्हणटा सरकारान तळ्याच्या सोबितीकरणाच्या नांवान तांच्या पोटा पाण्याचे हाल केले। तळ्याच्या सायडीक आशिल्ले गाडे काडपाक लायले। नवो जागो दिता म्हणून सांगले, मात निमाणे गाडेय ना आनी जागोय ना। मयेकारांक तांचे गाडे घालूंक जागो दिवचो म्हूण लोक मागता। ह्या तळ्याच्या वयरसून आमचे जे हे आसले दुकानकार आसले, बारीक गाडे घालून आपलो संवसार चलयतालो आनी तेन्ना तांकां प्रॉफिटूय बरें जातालें। पूण फाटल्या 2 वर्सांक जो पयलींचे सरकार म्हणजे भाजपचे सरकार आसले, फावंडेशन स्टोन घातलो आनी हे सुशोभीकरण करपाचे तेंच्यांनी घेतले। पूण मयाचे जे नागरीक आसा ह्या वाड्या वयले तांकां कोणाकूच विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी हात घातलो आनी हांगा जी दुकानां आसा ती सगळी काडून उडयली। दोगांचे कॉर्डिनेशन पंचायतीक घेवन जालें की हांगा चालू करतना वयर दुकानां तुमकां घालून दिता म्हणून। पूण आजून पर्यंत दुकानाचो फाटलो आमदार काय उलयनासलो आनी ह्या आमदाराक आमी आतां रिसेंटली ह्या दोनूय भटवाडीचे लोक मेळोन ताका सांगलेलें आसा की तूं ह्या हितून लक्ष घाल आनी आमची जी दुकानां आहा ती आमकां पार्किंगाक दी म्हणून। हातीन घेतला तो कंप्लीट करता। इनॉग्रेशन करच्या पयलीं हे जो कोणाचो आमच्या लोकांचो जो प्रश्न आसा गाड्याचो संदर्भान जावं जॉब्स आनी कितें हितून लक्ष घालचें आनी तो सॉल्व करचो। ज्या पद्दतीन सगळ्यांक विश्वासान घेवन हो प्रकल्प सुरू जालो असो दिसून न्ही, नाजाल्यार आमी आमच्या आमदाराक सांगलां आमी कितें ते स्टेप घेतले ते। हे जे मय तळें आसा न्हू ते अख्ख्या मया खातीर आसा आनी जो पर्यंत हे उसपा ना आनी तेजी जेन्ना जो पर्यंत जो हे काडिना तो सगळो पानाक भरलेलो आहा तो हे गाळ तो पर्यंत हेका उदीक जावचें ना आनी मयाकारांक आमकां शेत कुळागर हें आहात न्हू ते आपणाक करूंक मेळचें ना आमकां। त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटाक इतलें सांगूंक सोदतां की पयल्यान पयलें हें उसपोवन दिवपाचें आनी त्या नंतर फुडले स्टेप घेवपाचे। गाडेकारांनी वचोन आमदाराक गाठलो। आमची लास्ट टायमची जी मिटींग जाली हांच्या बरोबर लोकल वाड्या वयल्या भुरग्यां बरोबर आनी तांणी जे प्रश्न ताणें मांडलेले ते आमी सांगिल्ले की बाबा हांव हे तांचे जे कितें तांचे मनान आसा तांचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमी गव्हर्मेंटा पर्यंत व्हरतले। ते आमी हांव CMA कडेन आनी आमचे गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिसर आसा तांचे कडेन व्हरतलो हे त्या प्रमाणे आमी गव्हर्मेंट कितें म्हणटा त्या प्रमाणे ठरया। प्रुडंटा खातीर उदय परब।